तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता. तुका देता. आनीक महिमोगाचो युवकार ह्या मिसान भाग घेवंक हे मिसांत तुमची कुटुंबीक इंतेसांवां बापाक उबारतना इंकिरीत इंतेसांवां आमी हे मिसांतल्यान मागून घेता. जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता मारियानो वाज दिन वाचनेची मीस बरी भलायकीक भेटयता नेटी दिया रावज्यो. आमी तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता आनी मागून घेता ओतमे पासत फ्रेडी फेर्नांडीस. देवाक दिन वाचता लग्नीक दिसाक दिन वाचनेची मीस भेटयता उर्बानो आनीक वर्जिनिया रोड्रिगीस. इंतेसांव आमी घेता नेराया डिसोजा. हे इंतेसांवा बरोबर आमी मागून घेवया हे आमच्या भाव भयणी पासत जीं दुयेंत आसा जावं कोवीड पिडींत वा दुसरे पिडींत देवाची पिकोवणी ताका फावो जावंक. निकतोच आमचो भाव फ्रांसिस्को जोकीम मिंगेल फेर्नांडीस गांवांत वास्कोचो सोंपला हो सेबी आनी केनी हांचो बापूय ताचे ओतमे पासत हे मिसांत मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र ओतमेचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव आमची आपुरबाय करता आनी हेकाच लागून जो शब्द देवा सवी आसलो तो आमचे सवे येता. हो शब्द काळोख नपयत करता आमकां उजवाडाची भुरगीं करता. हो उजवाड आमच्या जिवितांत आसूंक उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक हे मिसांतल्यान मागतना आमचें अंतस्करण साफ करुया. जो काळोख पातकाचो आमचे सगळें रिगलोलो आसा होच काळोख नपयत करतना देवा लागीं भोगसोने मागुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोय पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच आंकवार मेळयेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनित्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. मोयमान देवा उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोय पळयता देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारान ससण्याचे देवा तूं बावरताच्या मुंतीचो प्रकाश दोयेन सगलो संवसार तुजे मोहिमेन भर आनी मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता वरवीं सोमेस्पर जांक तुजी ओळख दी.
तेच आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेत हांव राजवट चलयत हांव ससनाचे ससनाक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय आपलीच वाखाणणी करता आनी आपल्या लोकां मदें आपणाचीच तुस्त करता. सर्वेस्पराच्या सोबेंत ती आपली जीब उगडटा आनी पदवेदारा मुखार ती आपलीच वाखाणणी करता. सगळ्या वस्तूंच्या रोचणारान म्हाका उपदेश दिलो आनी जाणें म्हाका रोचलाय ताणें म्हज्या तोंबूक एक जागो नेमलो. ताणें म्हणलें, जाकोबा कुळा मदें तुजें बिराड कोर, इस्रायलाक तुजें दायज करून घे. सासणाक थावन ओरोंबाक ताणें म्हाका रोचलाय आनी सासणाक हांव तोगतोली. पवित्र तोंबोंत ताचे उजीर हांवें सेवा केल्या आनी सियोनांत म्हजें बिराड थीर केलां. मोगाच्या शारांत ताणें म्हाका विसव दिला आनी जेरुसल्याक हांव राजवट चलयतां. मान फावो जाल्ल्या लोकां मदें सर्वेस्परान आपलें दायज कशें वेंचून काडलोले पोरजे मदें हांवें पाळां घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. सगळीं म्हणुया, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या, सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोव केल्यात. जबाब, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता, सुडसुडीत ताचो सोबद परगट जाता. जबाब, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताणें तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. कित्याक क्रिस्ता सोवें आमकां सोर्गींचे सगळे आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्यांत. संवसार सोरचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, खोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावन देवान आमकां क्रिस्ता सोवें वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलां. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपण फावो केल्ल्या आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर
तुमी बावाट दवरला आनी सगल्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उक्ताबे केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसलेय उंच बरवंशाच्या देवान तुमकां आपयल्यांत केदी व्हड मोहिमेची ग्रेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलां आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यां सोवें आपलें बळ दाखोळ करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देवान तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. उद्गाराक सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पराक जोय जोय. ओन बावार्थ्यांक परगूट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानलोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ओरंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवी आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातीक तो देवा सोवी आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचें सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड कालोखान परजोळटा आनी कालोखान उजवाड आटापूंक ना. एक मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो, तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपले मोदें तो आयलो आनी तांचे गरजेन ताका मारून घेतलो ना. पूण आपणा मारून घेतोल्यांक सोमेस्तांक आपले नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावच्याक ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदनेन न्हय, मनशाचे कुशेन न्हय, पूण देवान जल्मान दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोडलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्यासपुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो बागीवन जुआंव क्रिस्ताची जल्माची खबर ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान अशी म्हणून हाडटा. शब्द इंग्लीश भाशेन द वर्ड म्हणटा देवा सोवें आसलो सुरवातीक. हो संवसार रोचचे आदीं हो शब्द जेजू देवा सोवें आसलो आनी जेजू वरवींच ह्या शब्दा वरवींच हो संवसार रचलो. हो शब्द नासतना संवसार रचूंक जायनासलो. म्हणजे देव बाप पूत आनी पयत ओतमे बरोबर सुरवेकतान आसले. जेजू फक्त क्रिस्मसाक जल्मूंक ना, तो सुरवेकतान देवाच्या गोपांत आसलो. पूण जेन्ना काल भरता, संवसाराक देवाचो पूत जाय पडटा,
जेन्ना संवसार काळोखान ओदीक बुडटा, पातकांचें सैम मनशाचें सैम जावंक पावता, तेन्ना देव आपल्या एकल्याच पुताक आमचे मोदें धाडटा. आनी हाकाच आमी म्हणटा द इनकार्नेशन, द वर्ड मेड फ्लॅश. शब्द मनीस जाता, शब्द देवाचो पूत जाता. दिस वर्ड इज मॅनिफेस्टेड इन अ ह्युमन फ्लॅश. आनी थोड्या दिसांनी नातालां सोंपतलीं न्हय. तुमकां दूख जातलें न्हू ना. नातालां म्हणल्यार बरें दिसता न्हू. ह्या पॅन्डेमिकान देखून आमी जाता ते भाशेन लायट्यो घातल्यो, कोणी नोखेत्रां घातलीं, डेकोरेशन भायर काडलें, क्रिसमस ट्री आयलो. आतां थोड्या दिसांनी ह्यो सगल्यो वस्तू बॉक्सान घालूंक पडटल्यो, कळ्ळें मरे. आनी मागीर कितें करतले तुमी? लॉफ्ट माडयेर आनी खंयच्या कुडान दवरूंक फॉर नेक्स्ट इयर. सो इट्स टायम टू पॅक द क्रिसमस थिंग्स, इजंट इट? सगल्यो वस्तू आमी पॅक करतले. पूण जेजूक पॅक करिनाका. हो जेजू जो आमचे मदें आयला तो वचूंक येवंक ना. तो आमचे मदें पेडे करूंक, आमचे मदें रावूंक आयला. आमकां दिसता क्रिसमस सोंपलो, सगल्यो वस्तू आमी कोणशाक मारपाच्यो आतां. आनी सगल्यो वस्तू कोणशाक मारता आसतना आमी जेजूकूय, ताचे ओर्ताकूय, कित्याक तो आमचे मदें आयलो, होय ओर्त आमी कोणशाक मारता आनी आमचें सादें जिवीत आमी जियेता. भाग्यन जो हांव आमकां 2 संदेश आयज दिता. पयलो तो म्हणटा, हो शब्द जो आमचे मदें आयलो, दिस वर्ड मेड फ्लॅश, which dwelt amidst us, came to dispel the darkness. The radiance of light should penetrate our hearts. जो काळोख हे संवसारान आसलो, हो काळोख नोपयत करूंक, पयस करूंक देवान उजवाड आपल्या पुताक आमचे मदें धाडलो. पूण मनशांनी कितें केलें? मनशांनी हे शब्दाक मानून घेतलो ना. एके भाशेन नाकारलो, पयस दवरलो, ताजी ओडो घेवंक ना. पूण काळोखान जिवंक ही इस्रायल ताची खबर आमी जाणाव. पूण जीं मनशां ह्या शब्दाक येवकार दिता, भाग्यन जो हांव म्हणटा, तांकां देवाची भुरगीं जावंक हें भाग मेवतलें. So those who accept Jesus as a light, those who accept Jesus in their life and welcome Jesus, they become the children of God. आज मोगाल इश्टेंदो हाचेरूच आमी नियाळ करता आसतना दर एका कुटुंबांनी, दर एका वांगड्यांनी आमी नियाळूंक जाय. हांव जेजूक म्हज्या जिवितान आमंत्रण दिता जायत, ओ मानून घेता जायत, ओ पळयता जायत, ओ हांव जेजूक नाकारतां, ओ पयस दवरता. आनी जेन्ना आमी म्हणटा हांव जेजूक नाकारतां, आमचो भावार्थ आमी सांडिना. आमी सगलीं क्रिस्ती भावार्थी मनशां, आमकां सगल्यांक भावार्थ आसा. पूण भावार्थ आसल्यारूच जायना. ही आमची सर्टिफिकेट आसता ती बॅप्टिजम, ती आमकां आमची भावार्थाची एक निशाणी कशी. पूण त्यो सर्टिफिकेटी घेवन आमकां सर्गीचीं दारां वचपाची म्हाका दिसना इतलो जागो मेवतलो म्हणून. सो हाव डू वी रिजेक्ट जीसस क्रायस्ट? कोण भाशेन आमी जेजूक नाकारता? जे भाशेन हे लोकांनी जेन्ना जेजू आयलो तेणी ताका नाकारलो. जेन्ना आमी ताची शिकवणी प्रमाणे चलना, आमचे कुटुंब मागणेची आमी करिना, मागणी आमची बुन्यादीक आमी घालिना, ते भाशेन आमी जेजूक नाकारता. भावार्थ आसप म्हणजे एक वस्त, पूण हो भावार्थ आमचो धर्म इफ यू डोंट प्रॅक्टीस, हो भावार्थ राशीक मारपाचो न्हय, कोणशाक मारपाचो न्हय. We are Christian not on our names, not only because of the sacraments we become Christians, but practical faith is what incarnation is.
आनी हाकाच लागून जेजू आमचे मदें सदांकाल आसा. आनी तांणी व्हडली देणे आमकां दवरलेलें आसा. हे मिसाची भेट जेन्ना जेजू म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हजो उगडास हे मिसांतल्यान तुमी घेयात, म्हाका शेवात. केन्ना? वर्साक 3 फावटी. जेन्ना क्रिसमस आयलो, न्यू इयर आयलें, इस्टर आयलो, आमी मोचे आनी सुटां पॉलिश करता. It's not only at these times of celebration and sacraments. पूण जेजू म्हणटा म्हज्या उगडासाक करात दर दिसाक वो दर आयताराक जेन्ना तुमचे लागीं घडटा. हे कोवीड पिडीन देखून आमकां जायतें लुकसाण जालें. आनी व्हडलें लुकसाण जावन आसा आमची भावार्थाची. हे भावार्थाचें व्हडलें बांदार आमी ओदीक चेपून दवरलें. व्हडलें खूब आमच्या माथ्यार मांडटा तें जावन आसा आमचो भावार्थ हालता आनी दोलता. आनी अदमासान म्हज्या शिंगपा प्रमाणें हांगासर अर्दो आमचो लोक मिसाक वचूंक पावना एके ना दुसरे कारणाक लागून वो तांच्या कुटुंबांनी हें मागणें चलोना. आनी आतां आमी एक संवय पडलेली आसा. कोण मिसाक वचना, कोण मागणें करिना, घरांत तीस ना, कांय ना, कोणाक दूख हें जायना. आनी हाका आमी म्हणटा आमी जेजूक नाकारता, आमी जेजूक पयस दवरता. कित्याक दुसरो उजवाडाक आमी पयलो जागो दिल्लो आसा. आनी जो उजवाड जेजू आमकां हाडटा तो आमी फाटीं दवरता. देवाची भुरगीं आमी कशीं जातलीं? बागेन जो हांव म्हणटा आज तुमी तो जेजूक तुमच्या काळजांनी घेता. तुमी देवाची भुरगीं. आनी सबाशकी जे आवय बापायक आपल्या भुरग्या सांगाताक प्रयत्न करता. यू डू युअर बेस्ट. यू ट्राय टू ब्रिंग देम टू चर्च. होय कोवीड पिडा आसा, पूण तरी आसतना तुमच्या भुरग्यांक ही बरी भावार्थाची बियां तुमी वोमता. मोगाल इश्टांदो एक जनरेशन एज पर माय स्टडी वी आर लूजिंग एट द मोमेंट. पूण हें फुडलें जनरेशन जरी तर आवय बापूय तांकां आज फाल्यां आनी सदांकाल बरोबर मागणें करतलीं, मागण्यांक पयलो जागो दितलीं, वो घडटा तेन्ना मिसाक वेतलीं, तुमी देवाचीं भुरगीं जातलीं. एक टिनेज सेक्टर म्हूण आमचो हांगासर आसा, which I could rate between the age of 12 to 18 आनी आमचे तरणाटी मागीर. शेमऱ्यांनी वो आजरांनी ती मिसाक पावना. कामाक आसता पूण मिसाक पावना. तांच्या आवय बापायनी तांकां विचारलां जायत तुमी मिसाक कित्याक वचूना. वो आज आवय बापायक भिरांत पडलेली आसा ती आमचे लागीं झगडत म्हणून. होय तशें घडटा. कित्याक पयलें आमी तांकां सोडून दिल्लीं आसा. आज कितले आवय बापाय लागीं विचारता भुरगीं खंय आसा, फादर न्हिदले. आमी तांकां न्हिदूंक घालता. आमी तांकां एक संवय करता ही जावन आसा एक वायट. आनी हाका लागून तांकां आज भावार्थाची मोग तितलो काळजान उरोना. आमी तर अदमासान स्विंडनाकूच there are 14,000 goans. आमची स्टडी ऑफ द लिटर्जिकल कॅलेंडर जी आमी पब्लिश करता वर्साचे वर्साक. With all the 4 Catholic churches in Swindon, the mass count is 6,000. 6,000 minus 14,000 इतलो गोंयकार खंयचे वयता मिसाक. थोडी कामाक आसता आनी 2,000 कामाक वयतली. तर मोगाल इश्टांदो आमी नियाळ करूंक जाय. दर एका कुटुंबांनी आपली चवकशी करूंक जाय. कसले वस्तू आमी पयलो जागो दिलो. जरी तर आमी लोडू करून हें भावार्थाचें देणें देवान आमकां दिल्लें आसा सोडटलीं जाल्यार फाल्यां आमी सांडटलीं. एक पिणगी हांगासर आमी सांडलेलीं आसा.
आनी हाची जबाबदारी आमी घेवंकूच जाय. तर आज हो शब्द जो आमचे मोदें आयलोलो आसा, हो शब्द जेजू आमचे मोदें पेडे करता, आमकां लागून आमचे मोदें जियेता, तो आमकां उजवाड हाडटा. आमच्या भुरग्यांनी खरो उजवाड हे नोखेत्रांचो उजवाड घेवंक जाय. सबार नोखेत्रां जगजगता, पूण खरें एकूच नोखेत्र तें जेजूची हाची ओळख घेवंक जाय. आज आमी सगळ्या कुटुंबा पासून मागून घेवया आमच्या मनाचेर उजवाड येवंक, आमच्या मनांनी आनी जाणुवां येवंक देवाचो मोगाक चिटकून रावंक. आमच्या ल्हान सुपुल्या भुरग्यां पासून मागून घेवया तांच्याय काळजांनी देवाचो मोग वाडोवंक. आमच्या तरणाटे पासून मागून घेवया मिसाच्या बलिदानाक पयलो जागो दिवंक. आनी जी कुटुंब भावार्थान एकामेका पासून मागता, उदीक जाल्यार ओडचून नासलेल्या कुटुंबा पासून मागून घेवया. तांकां आमी सोडची न्हय, ती आमचीच गोंयकार भाव भयणी, तांचो आमी हुस्को धरूंक जाय. आयज अशें जाल्लें आसा, हांव आनी म्हजो कुटुंब, हांव आनी म्हजें मोटोर, हांव आनी म्हजो वावर, हांव आनी म्हजी फामील, कोणाचें कोणाक पडूंक गेल्लें ना. एक भिरांत दिसता कोणें विचारूंक, पूण आमी जबाबदारी घेवंक जाय, एक हुस्को धरूंक जाय. तांकांय भावार्थाची बियां आमी शिंपडावंक जाय. तुमची सोयरीं दायरीं भाव भयणी तुमी विचारलां तांच्या लागीं केन्ना मिसा गेल्लीं काय म्हणून. हांगासर निकतीच एक सिल्वर जुबली करूंक एक आयली, सुमार 30-40. एकूय मनीस हे लॉकडावन जाल्ल्यार मिसाक पावूंक ना. कामाक कॉलेजीक सगल्याक पावल्या, पूण मिसाक वचूंक ना. कित्याक ह्यो थोड्योश्यो बदल्यो जाल्ल्यो आसा, द चेंजीस तांकां खबरूच ना कितें घडटा तें. हांवें म्हणलें क्रिस्ताची कूड ती एकामेकाची तोंडाक पळयता कितें जालें काय म्हणून. सो वी आर लुजींग एवरीथींग. हे कोवीड पिडा आमकां आयल्या खरी. वी हॅव टू फेस इट. वी हॅव टू फेस इट विथ जीसस क्रायस्ट. आमी घरा सगळीं वखदां करता, पूण जेजूक आमी सांगाता घेयना. व्हडलें वखद, व्हडलो भावार्थ, व्हडलो भरवसो हें बलिदान, हें बलिदान. आनी हाकाच लागून जायत देवान ह्यो इगोज्यो उक्त्यो दवरल्या, तुमकां येवन मागणें करूंक. तर सगळ्यांचो हुस्को धरून हेंच बलिदान बापाक उबारुया आनी बापाचीं बेसांवां मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवा, देवाक, सर पळयता बापाक, स्वर्गान भितमीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मेळयता आनी जल्मलो, पोंसपला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका फुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पळयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तांची वेन मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. कित्याक आयलाय बाळा, सांग कोणें तुका धाडला, सोड सांडून कसो दिवलो, कोणी मुक्ती काण कोरतलोय, पातांतली सोडूंक आयला, देव मोगान तुमकां भरून, बापाचे वेंगेन भरून, सांग कित्याक आयलाय बाळा, सांग कोणें तुका
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या आदाराक सुवेस्पर मानून घेव. सुर्गींचे बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान आमकां तुवें स्वताची वाट दाखयताय आनी सुर्गीचें जिवीत बासायताय. तर आमी भेटुलेल्या दानान पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्फ केल्यान सर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुजे सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतिल्ल्या आमची ओस्कोताय अशें आमची विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलेलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजेपाचो. सोमेत मनशाक जिवीत देवाच्या एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगळ्या दिवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. तुम्ही दिमी बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार थंयसर दिमी घालची. दुसरे कोदेलांक हात लावचो. बापा खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशीन कश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच तांणी खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खालज, नव्यान ससनी कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी सोबरताव. तुज्या पुनर्जन्मपणाक आमी परगट्टाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनमूची खाल सुखा समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डेक्लिन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावभिनेची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेन दंडुतां आनी सर्व कले तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्रदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनाक.
आमच्या समुद्राची यांना मोलान धरूया जेजून दिल्ले बावार्थाचे मागणे बापाक उबारूया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनमुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सोटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतां राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची शेली देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. मोगला जेजू हांव सोत मानता तूं कोरींच बो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार म्हजे काळजान तुका घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. Ea babartiano sumtos bori kalza wegi ea beleasharan rayanch borvianto supullo baluk sala Eat namaskar korat, eat namaskar korat, eat namaskar korat somia. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold
Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Pracuję. Serwis por amचे मोगल
हे पवित्र जेवणाचे बोलान आमच्या पातकांतली आमी नितोल जावं तुजे खुशी पोरमोणी आमी घेवंक ओतरेकता ते सगळें आमकां मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवे Amen. मातशें बसूया आमच्या पावलांक उजवाड ह्यो कोंकणी रिफ्लेक्शन डायरीज वर्साच्या वर्साक आमी हाडटा त्यो हांगासर आसतल्यो कोणाक जाय जाल्यार जेकब हाका तुमी मेळचें आमचो भाव निकतो संपला फ्रांसिस्को जोकीम मिनेल फर्नांडीस हो सेबियन केनी हाचो बापूय ताका आमी आमच्या मागण्यांनी दवरचो 6 तारखेर तेग विद्वानाची तेफिफनी हाची परब हांगासर 2 मिसां सकाळचें 9:30 सांजचें 6 वाजता हे दिसाक हांवें सांगलां ते प्रमाण एक ल्हानसो संदेश दर कुटुंबा मुखार दवरतलो हो जातलो 6 तारखेर 8 वाजता इट बी लायव्ह टेलिकास्टेड लायव्ह स्ट्रिम्ड or maybe 25 minutes संदेश आमच्या कुटुंबाचेर जो अनुभव हांवें जायतो घेतलेलो आसा कोण भाशेन आमच्या कुटुंबाक एक आदार मेळटलो कसो म्हाका दिसता अडचणीन आमी कितें करतले जेन्ना आमचीं भुरगीं वो आमच्याच घरांत थोडेंशें ऊन सकयल जाता जायतीं देवाचीं बेसांव मेवता पूण केन्ना केन्ना ऊन सकयल जाता तेन्ना हो संदेश तुमकां बऱ्याक पडटलो आवय बापाय भुरग्यां लागीं मागतलो 8 वाजता 6 तारखेर तुमी हें आयकोचें आनीक जो पोस्टर आज तुमचे लागीं येतलो तो तुमी दुसऱ्यांकूय धाडचें दुसरे आवय बापूय आनी दीस वील बी टेलिकास्टेड फॉर ऑल द गोवन्स इन द UK ऑल द गोवन्स इन द UK कोणाकूय वाचपाक करूंक जाय 8:30 वो 11:30 वो दुसरी कोंकणी जाल्यार पिटर बरेटो वो म्हाका तुमी गमोयचें तुमकां तर आमची टॅक्स्ट येना जाल्यार नंबर घेवचो आनी तुमी सांगचें फादर डू एड मी ऑन द वॉट्सॲप ब्रॉडकास्टींग तेन्ना हांव तुमकां एड करतलो आनीक पावटी तुमच्या लागीं विनंती करता आमचें तोरनेटाचें यूट्यूब चॅनल गोंयची हें सबस्क्रायब करचें तांकां आनीक 200 मेंबर्स जाय टू क्रॉस 3000 म्हणजे एक बरी देवाचो संदेश पाठोवंक ते वावरता म्हणटूच डू स्प्रेड द गूड न्यूज हांव हे संडे जाणें आमकां हे मिडिया अपग्रेड करूंक डोनेशन धाडलेलें आसा ताचें नांव वाचलो बट आय कूड नॉट प्रिपेर द लिस्ट पूण हें लिस्ट हांव नेक्स्ट संडे वाचतलो ज्यांनी जायते भावांनी थोडें तरी डोनेशन धाडलेलें आसा बिकॉज दे हॅव स्पेंड अ लॉट टू अपग्रेड द लायव्ह स्ट्रिमींग आनी हें लायव्ह स्ट्रिमींग म्हाका दिसता इट बी अ लॉंग टायम नाव विथ कोवीड इन्क्रिजींग स्विंडन बरो कावन्सील विनंती करता आनी उपकार मागता तुमचे लागीं डू नॉट सोशलायज दुसऱ्या कुटुंबांनी बॅट करची न्हय आतां आमी TF4 आसा मिसां चालू आसा काम चालू आसा पूण दुसऱ्या कुटुंबांनी बॅट करची न्हय आनी जेन्ना ही ल्हानशी तुमची फंक्शनां जाता कोणाची बर्थडे बॅप्टिजम ती तुमीच कितें करून हायात दुसऱ्यांक आपय नाकात आनी जेन्ना तुमी आपयता दीस वायरस वील स्प्रेड आनी केसीसूय वाडटा तर आमी सगळीं वाडलेलीं मनशां म्हणटर वी हॅव टू यूज आवर ब्रेन्स हाव टू कंट्रोल आवर सेल्फ थोडे सॅक्रिफीस सगळ्यांनी करूंक पडटा सो डू प्लीज ऑब्लायज बाय द गव्हर्मेंट टिचिंग्स एंड सेफ गार्डिंग तुमकां सगळ्यांक दिन वाचता हे मिसांत आयली म्हणून आनी दर आयताराक 8:30 11:30 हांगासर मिसां जाता भायर सोदतना दोनूय बाजूनी भायर सोदतली डू कीप सोशल डिस्टन्स एंड डू सॅनिटायज युअर हँड्स सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरे उपकार Con re
barok zolmola Deudut atans tuloila Konre barok zolmola Deudut atans tuloila Bele wotsum for my love So ichak no love is mita Belak wotsum for my love So ichak no love is mita Balok goli golyancho Balok rasa ratancho Durbul landik supolo Goruan gortian zolmolo Konre balok zolmola Deudut apans tuloila Konre balok zolmola Deudut apans tuloila Belak wotsum for my love So ichak no love is mita Belak wotsum for my love So ichak no love is mita